सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां करपा दिवपाती. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून रोलन लुकास आनी स्विझल झेवियर आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयतात. दुसरें दिसांव देवाक दिनवासून भेटयता आमचो साकिस्तांव फ्रांसीस फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ताच्या सगळ्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता सिसिलियो न्यूनीस आमच्या फाब्रिकाचो ट्रेजरर. जायतो वावर तोय आमचे फिरगुजे पासत करता. ताच्याय वावराचेर आनी ताचे भलायकेचेर आनी फामिलीचेर आशिर्वाद मागुया. आमच्या मागण्यांत दवरुया एक्सिल्डा वाज आबेल पेरेरा आपलो जल्माचो दीस मनयतात. तशेंच आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात लुईस कुलासो आनी जोस्फीन गुरजांव. तशेंच मेल्विन मास्करनेस आनी वेल्सी गामा. तशेंच डेविड पेरेरा आनी सिंजिया पेरेरा आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. ह्या सगळ्या घोराब्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. आयज आमी सांत सिसिलिया हेची परब मनयता. खेरीत भाशेन सगळे जे म्युजिशियन्स आसात आनी आर्टिस्ट आसात तांची ती पात्रोण. तर सगळ्या म्युजिशियन्सांचेर भोव करून जे आमकां देवाची तुस्त करपाक आदार दितात तांचेर, आमचे फिरगोजेन वाजयतात तांचेर, तशेंच हेर कडेन लोकांक मनोरंजन करतात त्या सगळ्या मुजग वाजयतल्यांचेर, तशेंच आपली आर्त करतल्यांचेर, एक्टर्सांचेर, हांचेर सगळ्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी देवाचो बरो संदेश तांणी सगळ्यांक दिवंक तांचे पासत मागुया. खेरीत भाशेन भाव भयणीनो आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया कालच्या दिसाक इंडोनेशिया हांगासर अर्थक्वेक जावन जायतो लोक मेला, सुमार 200 लोक, आनी तेच बरोबर जायते जाण बेघर जाल्ले आसात. ह्या लोकां पासत खेरीत भाशेन मागुया. आनी सृश्टी माता जेन्ना आतां आमचेर आड उप्रासता तेन्ना जें कितें आमची सृश्टी सांबाळपाक आमी प्रयत्न करूंक जाय ते प्रयत्न आमी करून आमी ह्या लोकां पासत आयच्या दिसाक भेटोवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबून आयचे दिसा पवित्र सभा बागेवन सिसील ह्या मार्तिराची उगडास करता. आपूण मरता आसतना देवाची तूस, देवाची महिमा गायी ती मार्तीर मेली. आज किरीत भाशेन देव आमकां उगडास करता. निमाण्या येण्याचो आमी ह्या निमाण्या येण्याक सगळीं तयार आसूं आनी आमच्या ह्या जिवितान उदीक आनी देवाक मानता तें जिवीत आमी जिवंक तोच जेसो आज आमकां उलो मारता. तरी मिसाचे भेटेन आमकां खुतखुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. आजच्या दिसा सायबिणीची भेट हे भाशेन जातली. रेजिना मंदी पालोटी, विल्सन डायस, दाबोनी कॉपेलबाट, एझलिना कुलासो, आल्तो दाबोनी डोमिनो सायड, युजीन रेगो एंड पेंटा हेलेना रॉड्रिगीस हांगासर रावतल्या सगळ्या ह्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया आनी आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमोसो बोड अपराध एपासोत भाग्यो सदां सांकवार मरी सगळ्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बागयो सिसिलाच्या समरोणा दिसा आमी करता त्या मागण्यांक दयाळपणी कान दी. जेजूच्या नांवा पासत कोश्ट दोग सोसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोश भोगतालो, त्या संतोशान आमची काळजां बरोवन आसच्याक आमच्या दिसाचे कोश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां कृपा दी. अशें जिविताच्या सगळ्या घुडितांनी तुका वाखाणणी करूंक आमी पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवान नदर मारली आनी एक धवें कूप म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचेर तकलेर एक भांगाराचो मुकूट आनी हातांत दारीचो एक विलो आसलो. तेन्ना आनीक एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसून आसलो ताका ताणें व्हडल्यान म्हणलें, तुजो विलो लाय आनी न्हू, कारण निवणेचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जालां. उपरांत कुपाचेर बसलोल्यान आपलो विलो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची निवणी केली. तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनी एक देवदूत तसोच दारीचो विलो घेवन भायर सरलो. ते मागीर उज्याचेर अधिकार आसलोलो आनी एक देवदूत वेदीवेलो भायर सरलो. ताणें दारीचो विलो आसलोल्यांक व्हडल्यान सांगलें, तुजो दारीचो विलो लाय आनी संवसाराचे दाग वेलीचो दाखो कातोर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विलो संवसाराक लायलो. संवसाराचे दाग वेलीचो दाखो कातरल्यो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या गान्यांत घाल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब प्रिथिवीचे मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. परतून म्हणया, प्रिथिवीची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताजी राजवट. जबाब प्रिथिवीची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. स्वर्ग सगळो आनंद भोगून उलासून सगळो संवसार
खूब बोल्ला दर्या सागोर आयकून दीत ताचो गुणगुण जोबाब प्रितुमीची मनसुबी सोबेस्पोर करूंक येता पोलां सोयत पिकाल जमीन बुरकोटून आनंद भरीत रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटून खुशाल भरीत जोबाब प्रितुमीची मनसुबी सोबेस्पोर करूंक येता मनसुबी प्रितुमीची सगळी नीट संवसाराची पोरजांची खोर्च्याक जोडटी परमेश्वर ओबळेन येता जोबाब प्रितुमीची मनसुबी सोबेस्पोर करूंक येता उद्गार Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. सोमी म्हणटा मरो पर्यंत विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या देव मंदिराची गजाल करून तें कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्तिदानांनी नेटयलां म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हणलें तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले तें सामकें मोडून उडयतले तांणी ताचे लागीं विचारलें गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी घडोवंक लागचे सुमाराक कसली कुणां जातली ताणें म्हणलें तुमकां कोणेय फटयना जावच्याक सुत्रायेन रावात तो जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात तुमी झुजां आनी बोंडांची खबर आयकोशात तेन्ना आकांतू नाकात हें पयलें घडूंकूच जाय खरें पूण शेवट रोखडोच येवचो ना मागीर ताणें तांकां सांगलें राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उप्रासतले हांगातूय व्हडली भुंयकांप जातली वशाची पिडा येतली आनी बूक पडटली अंतराळार बिळांकूड गोडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता बाबा भयणीनो आयच्या दोनूय वाचपांनी शेवटाचे दीस येतले आनी शेवटाच्या दिसाक कितें कितें घडटलें हें पयल्या वाचपांत प्रकाशनीच्या पुस्तकांत आनी शुभ वर्तमानांत आमी आयकता आनी जेजू आमकां शिडकायतात सुत्रायेन तुमी रावात तुमी फटोना जावच्याक कित्याक जायते जाण म्हज्या नांवान येतले आनी अशें ह्या काळार जाता हालींच्या दिसांनी 8 जाण आमदार गेले आनी म्हणूंक लागलो एकलो देवान आपल्याक सांगलां आतां तुज्यान वचूंक जाता ते भाशेन जायते जाण फटकिरे प्रवादी तुमचे मदें उप्रासतले जायते जाण आमचे मदें असल्यो वस्तू नाडबुदी करतात आनी आमी बाबा भयणीनो फटवता आमी समजता देव तांचे सवे आसात तांचे कडेन उलयता इतलेंच न्हय ह्या दिसांनी जे संवसारांत घडण्यो जातात त्यो जेजू सांगता ते भाशेन सारक्यो आसात आयच्या दिसा कालच्या दिसा भुंयकांप जाल्या हाचे आदीं झुजां सुरू जाल्यात हाचे आदीं बूक पडल्या हाचे आदीं आमी वशाची पिडा आयल्या ती पळयल्या वो एक मारेगार महामारी आयल्या ताचेर आमी लक्ष घालून आमी सगळीं भिवून आसल्या पूण जेजू आमकां शिडकायता आनी म्हणटा तुमी भिवूं नाकात तुमी असले वेळार गोठ रावात केन्ना घडटलें कितें घडटलें हाचो तुमी निकाड पळोवं नाकात पूण तुमचे मदें खिरीत भाशेन तुमी म्हज्या नांवान येतले तांकां तुमी मान दिनाकात सगळीं तुमी ह्या संवसारांत आसात तितलीं फातरार फातर उरचो ना अशें जातलें पूण तुमी भावार्थान ती रावात
म्हणटकूच आमी सगळ्यांनी निमाणी घडयेक पर्यंत त्याच जेजूचेर विस्वास दवरून आमचो भावार्थ उखंड करूंक गरजेचो. पयल्या वाचपान प्रकाशनीच्या पुस्तकान मेवता लुवणेचो वेळ पावलो आनी संवसाराची पीक तयार जाली आनी तो देवदूत वेदीवेलो भायर सरलो. म्हणटकच तो देवदूत येतलेत आनी मनशाची जोडटी करूंक तोच सर्वेस्पो देव हाजीर जातलो. आमच्या जिवितांत सदां काळ तयार रावंक जेजू आज आमकां शिटकायता. आमी जायते पावटी घडीक हे शिटकावणेक कान बेरे करता. आमी जायते पावटी घडीक शेडे मोडे आमच्या जिवितांत हाडटा. जायते पावटी बेसारमाय आमी करता. जायते पावटी घडीक आमी हो दीस येतलो तेन्ना पळोवया अशें आमी सगळें आमच्या जिवितांत हलकेपण आनी दुसरे वस्तूक मान दिता. आज जेजू आमकां म्हणटा तयार तुमी रावचे. भावार्थान तुमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक गोड करचो. मागण्यांत तुमी थीर रावचे. अशें करता आसतना तुमकां दुमाडो येता तेन्ना, तुमचेर आडकोडी येता तेन्ना, कोश्ट दोग येता तेन्ना तुमचो भावार्थ अदीक अखंड तुमी दवरचो. वाग्यून सिसिलान हेंच आपल्या जिवितांत केलें. मार्तीरपण जियेता आसतना ती देवाची तुस्त, देवाची महिमा गायत रावली. आज किरीत भाशेन तिचो आमी उगडास करतना सगळे जे कोण गायन करतात, जे कोण वाजयतात, जे कोण देवाची महिमा आनी तुस्त गायतात तांचोय आमी उगडास करता आनी तांचे खातीर देवाक आमी दिनवासतना आमचे खातीर आमी देवाक दिनवास. दर दिसाक अडचण्या मदें, आडकोड्या मदें, वायटव्या मदें आमी झुजूंक, आमी अदीक आनी अदीक थीर रावंक आनी देवाची महिमा आमच्या जिविता वरवीं आमी दुसऱ्यांक दाखोड करून देवाचें राज विस्तारूंक वावरूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42. C32. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक दिली वयले आमच्या आनी आमच्या विचाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली देणी पवित्र कर. सेसील तुजे भोक्तिनीच्या काडीस तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोडान तिणें आपले कुडीचे सगळ्या व्हडव्हड्यांचेर जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर कार्यान सो तांची सुक्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
सेसील तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे पुरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन परजोडायताय देखून सुर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता दनपाराचो सगळीं तूं स्वर्गांनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय उंचरगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुश्ट मरोवन सुसूंक विच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबाळताचो गूट पोरगोटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मता आनी सर काडीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर आमी म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां कायदे पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतल्या आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन नोत्रेक जावं तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल. म्हणजे खुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यां आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. भावार्थान आमी थीर रावंक आनी निमाणी गोळी पर्यंत आपणाचेर विस्वास दवरूंक वची सो आमकां आपयता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळें आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरेचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सोबीत सोशे उदक उच्या दिव्या पोरपिसलेचे युद्रां सोलून बळुमेचे उच्या दिव्या पोरपिसलेचे युद्रां सोलून बळुमेचे तुझे बोगो मागना जिवी नामो जेजू आनी पदवी तुझे बोगो मागना जिवी नामो जेजू आनी पदवी. जाका म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा ताणें आपणाकूच पाट करची. आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजी फाटल्यान येवचें म्हणटा सुमी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा बागयोन सिसिलान ह्या रोगसाक्षिणीन तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोरनांत जैतिवोन तुका तुवें केली आनी सेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं
आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजान गोट आनी चोयतीवंत कोर म्हूण आमी मागता आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा आस्किरीत भाशेन आमच्या सांकिस्तांव आनी आमच्या फाब्रिकाच्या ट्रेजरा खातीर आमी देवाक दिनवासतना तांणी आपल्या जिवितांत खरेंच आमचे फिरगोजे खातीर जायतो वावर करता देखून आमी तांकां शाबासकी दिता आनी अशेंच आमी तांचे भाशेन आमकां दुसरे मनीस जे येतले तांणी अदीक आनी अदीक फिरगोजे खातीर वावर करचो म्हूण आमी देवा लागीं मागता गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93 F16 मिसाची भेट आतां सोंपली क्रिस्ता शांती घरांत सोन्या सुर्गीक कृपा आमचेर देवली देवाक अर्घ आतां दिवया देवाक अर्घ आतां दिवया सुर्गीक जेवणान भुतान बागली दोनया देवाक अर्घ दिवया लिटमासनेची भेटूय सोंपली लिटमासनेची सारूंक शिकया लिटमासनेची सारूंक शिकया